अपुरबायच्या भावभयणीनो सोद्दां खंय माय पाय सांगतालो आपल्या पुताक बाबा मिसाक यो रे आनी कितलेंय सांगलें जाल्यार हो पूत न्हू माय पायचें उतर कानार घेयनासलो. सोदांची खबर कोर पूण आयताराचो पासून मिसाक कसो नासलो. बाबा मिसाक वसोंक जाय न्हू आमी आयताराचें कायदो म्हूण न्हू पूण एटले देवाच्या मोगाक तर आयतारा मिसाक वसोंक जाय न्हू आमी. फादर सांगतालो सोद्दां मिसाक येयात म्हूण पूण दिसतालो केन्नाच न्हू मायचें आनी पांयचें उतर कानार घेयनासलो. आतां उठो नासलो म्हूण न्हू सकाळचो उठ्ठालो पूण आपलो बायक घेवन भायर सोदतालो चायेक बेक हिंगा थिंगा वयतालो मागीर चाव पिवपाक. आनी म्हाका दिसता तेंच्या सकाळीं सदांचे भाशेन मायन सांगलें बाबा चल मिसाक या न्हू आयतार आयज. मिसाक येवंक नासता न्हू पूण माय पाय मिसाक गेल्या उपरांत आपली मोटरसायकल घेवन सदांचे भाशेन ब्रेकफास्ट करूंक भायर सरलो हॉटेलांत वचपाक. वेता आसतना ताका एक्सिडेंट जाता आसतना उपसोयक जाता आनी इतलो मारिकाल उपसोयक ताका हॉस्पिटलांत घालतात ताका. पूण पांयो इतलो जखमी जाल्लो ताजो पांयो अर्दो कातरचो पडटा दिमेकसान. आनीक उपरांत बरो जाल्या उपरांत ताका घरा हाडलेलो आसतना म्हयन्याच्या म्हयन्यांत फादर कुमऱ्यां घेवन वयतालो. आनी तितले फावटी खंय हो भुरगो तरणाटो दोळ्यान दुकां घेवन सांगतालो फादर खरेंच मामी डॅडी सांगताली म्हाका बाबा मिसाक यो रे. आयताराचो मिसाक वचो नासलो त्या दिसाक पासून आयताराचो मिसाक वचो नासतना ब्रेकफास्ट करूंक हॉटेलांक वचूंक भायर सरलो पांव काबार जालो म्हजो फादर. हांवें म्हजे माय पायचें आयकल्लें जाल्यार देव कडेन म्हाका रावतालो आपुरबायेन पुता म्हज्या यो रे मिसाक तूं. मोगाच्या भावण न्हू आयताराच्या मिसाक वचोंक ना पूण जिवीत भर पावो नासलेलो तो कसो जालो तरणाटी पिरायेरच. आनीक जितले पावटी कोमऱ्या घेवन पाद्रीगार घरा लागीं येतालो तितले पावटी रडटालो उंगट्यांनी हांवें मिसाक वचोंक जाय आसलें. मोगाच्या भावणी न्हू आयचो विशय आमकां उगडास कोत्ता पवित्र सभेचे नेम कायदे पाडून देवाची खुशी करुया. पवित्र सभेचे नेम कायदे जायते आमचे आसतात जायते पूण थोड्यांचे नियाळ करुया आमी आनी इतल्या मनाक धरूंक जाय आमी तातूंतल्यान देवाची खुशी कोत्ता हांव. कोण पाद्री सांगता म्हूण आनी कोण सांगता म्हूण ताका लागून म्हूण न्हू. आयताराक मिसाक वचोंक जाय आसलें फादर कडेन वचोंक जाय आसलें हांवें देव रावतलो म्हाका देवाची खुशी आसली ती. माय पाय सांगता म्हूण न्हू वा आनी कोण सांगता म्हूण न्हू. हांव सदांच म्हणटा आमी आमचो धर्म न्हू मोगाची बाबण न्हू विथ कन्विक्शन वी शूड लीव आवर रिलीजन. कन्विक्शन म्हाका खरें कन्विक्शन आसूंक जाय खरें तें देवाची म्हाका गरज म्हूण. आनी दिसता न्हू ही खबर सांगता आसतना तिनूच वस्तू तुमच्या मनांत तुमच्या मुखार दवरता. पयली वस्त म्हणल्यार आमचे पवित्र सभेचे नेम कायदे पाडून देवाची खुशी करुया. फर्स्ट थींग आयज जाय तें म्हणलें जायत वयता तें म्हणल्यार आयताराचे मिसाक वचप. जायते पावटी म्हणटा आमचे इगोर्ज भोत्तात म्हणटा आमी आयताराच्यो मोगाचें आसता न्हू. आमचे इगोर्जेन कितल्यो कॅपेसिटी आसा मे बी 1800 500 आनी आमच्या आख्या गांवांत मनशांक मेजलीं जाल्यार 500 लोक आहा काय आमच्या गांवांत मे बी 50% ओ मोर दॅन दॅट आयज भुरगीं तरणाटी आनी वाडलेल्यांची खबर सोड म्हूण तूं मिसाक येयनात. देवाचो दीस ताचे खुशी पोरपणे पाडचो आसता न्हू कायदो तो आमचो देवाचो ताचे खुशी पोरपणे पाळचो आमी. मोगाची बाबणी न्हू कितलीं जाण आयज आमची आयताराची मिसाक येयनात. केन्ना केन्ना पाद्री सांगल्यार हेजें पडटा आमकां. पाद्री सांगता आसता न्हू ताका लागून पूण सांगता तुमच्या हुस्क्यांक लागून. आरे सगलीं मिसाक येवंक जाय न्हू सगल्यांनी येवन देवाचें उतर आयकूंक जाय. मार्गदर्शन जिवितान गरजेचें आमकां. देव कितें सांगता आमकां मेवता आमकां आयताराचें देवाचें उतर वाचल्या उपरांत शर्मावंत मेवता आमकां. ते जेजू घेता आमी आमच्या जिवितांत जेजूक शेवता आमी तो जेजू घेतल्या उपरांत देवाची कृपा मेवता म्हाका ती गरजेची आमकां. जोण एकल्याक दिसता न्हू जोण एकल्याक गरजेची आमकां ती देवाची कृपा देवाचें उतर दिसता न्हू जिवितान गरजेचें. देव म्हज्या जिवितान येवप तेंय गरजेचें आमकां मेवता तें म्हाका मिसांत. आनी मोगाची बाबण न्हू आयताराक तो कायदो म्हूण न्हू पूण देवाच्या मोगाक लागून ते देवान म्हजो इतलो मोग केला ते देवाच्या मोगाक लागून वयता हांव मिसाक. आयताराची खबर सोड घोडटा जाल्यार सोद्दां मिसाक येया दिसता न्हू. घोडटा जाल्यार आमी पाद्री इगोज बोल्ली म्हूण खुशाल जाता आसतना चिंता इतलोच लोक गाय आमचो
इतलो लोक काय आमचो एटलिस्ट 50% लोक आमचो आयतराचो मिसाक येयना आसता न्हू येयना. माय बाय म्हणटा फादर कितलें सांगलें भुरग्यांक भुरगीं उठोंक सोदिनात. पूण त्या भुरग्यांक वाट कोण दाखयतलो काय? आयज तुवें तर होप सोडलो भुरगीं येयना म्हूण सोडून दिलें जाल्यार त्या भुरग्यांक कोण सांगतलो काय? म्हाका दिसता न्हू आयज निचेव घेवया. आयज आमी हांगासर येयल्यात ओल्ड गोवा येयल्यात, सान फ्रांसिसाच्या पांयां तशीं येयल्यात. आमी निचेव करुया. फर्स्ट थींग आमच्या घरांत आयताराचो एकलो पासून मिसाक वचून आसतना रावंक फावना. एकलो पासून कित्याक दिसता न्हू सो मिसाक येयना ताजे वरवीं देंवता भितर सरता आमी घरांत आमच्या आनी घराचें निसवणपण कोत्ता कित्याक ताजे भितर कुरपा नाच. आयज आमच्या घरा भितर निसवणपणां कित्याक पावल्या तूं? ताका लागून जे कोण मिसाक वयता तांकां लागून म्हूण न्हू, तांकां लागून न्हू, पूण जे कोण मिसाक येयना तांकां लागून. दॅट इज द बेस्ट वे फॉर द डेवल टू एंटर युअर होम. अरे हो मिसाक वचून चल ताजे भितर सरया आनी ताजे वरवीं घराचें निसवण करया. द फूड डजंट कम फ्रॉम अस, गो फ्रॉम अस. सोदमोता सगल्यांकू सोदमोता जो मसून मनीस मिसाक येयना आयताराचो हो मिसाक वचोंक सोदिना, देव धर्म सोडला आसता न्हू ताजे वरवीं देंवचार एंट्री मारता आमच्या घरांत आनी घराचें निसवण कोत्ता. आनी देवून एकलो पासून वचूना जाल्यार तितलेंच पुरो देंवचाराक एकलो पासून वचूना जाल्यार देव सगल्यांनी दिसता न्हू आयताराच्या मिसाक वचोंक जाय. सारकें कायदो म्हूण वचोनाका दिसता न्हू देवाच्या मोगाक लागून, देवाच्या मोगाक लागून. आयज आमी शुभ वर्तमान आयकलां आसता न्हू ह्या ना देव मंदिरांत आसली काय बरी उपास कोत्ताली, मागणें कोत्ताली आपली ती विधवा जाल्या उपरांत आनीक आपलो वेळ देवाचोशी सादताली बाबडी. काय बरी बरें घरकाराक वेलो म्हज्या आतां उरलेलें जिवीत हांव देवाचोशी सादतली, देवाच्या पांयसोशी सादतली. देवाचे नेम कायदे पाडून बाबडी जिवीत जी येताली. हें शुभ वर्तमान आयकलां बी आयज. अमृबाची बाबडीनो म्हजो दुसरो कायदो कुमसार जावंक. वर्साक एक पावटी तरी कुमसार जावंक जाय. वर्साक एक पावटी तरी. आतां वर्साक एक पावटी रावनाकात पूण जितले पावटी म्हाका दिसता हांवें चूक केला हांवें कुमसार जावंक जाय. आयज जाय ती आमची न्हू दिसता न्हू कुमसाराक वचनात. जिवीत आमचें निटार घालूंक गरजेचें आसता न्हू आमी. आनी करून होय कायदो आमकां जेन्ना जायच्या काळांत उणें जाय दिश्टी पडटा आसतना कुमसार दोनी जाल्यार इगर्जेंत मनशाक कुमसार दिश्टी पडना. कोण जाणटेली कोण येतात बाबडी. कितलीं भुरगीं तरणाटी कुमसाराक वयतात गाय आयज. आवय बापाय न्हू मातशें नदर मारात भुरग्यांचेर. जेन्ना तूं कुमसाराक वयता तेन्ना भुरग्यांकूय घेवन कुमसाराक वच. म्हाका उगडास आसा ल्हान आसतना मामी डॅडी कुमसाराक वयता बाबा चल कुमसाराक व्हरून वताली आमकांय बीन न्हेसोवन. आयज आमच्या इगोर्जें कुमसार आहा म्हणल्यार जाणटे दिश्टी पडटात कुमसाराक, भुरगीं भोव थोडीं दिश्टी पडटा दिसता न्हू. तिसरो आसतना उगडास आसतना कायदो म्हणल्यार म्हजो 1/10 ऑफ माय अर्निंग देवा धर्म दान करूंक गरजेचें आसतना होय कायदो म्हजो. पयस सोबेचो कितलो वावर आसा महाप्रभाच्या बाबडीन, कितलो वावर आसा पयस सोबेचो. आमी कितलीं जाण पयस सोबेच्या वावरान मिसळ जाता गाय. कितलीं जाणां आमी मिसाक येता वयता पूण जेन्ना इनवॉल्वमेंट आहा म्हज्या पॅरिशींत कसो काम आहा तेन्ना कितलीं जाण इनवॉल्व जाता. तोय कायदो म्हजो पयस सोबीन. हांवें बातिजम घेतला. बातिजमा वरवीं आमी पयस सोबेची वांगडी जाल्या आसतना देवाची भुरगीं जाल्या आमी. पयस सोबेची वांगडी देखून वांगड्यांनी कुटुंबाच्या फामिलीच्या मनशांनी पयस सोबेच्या वावरांत मिसळ जावंक जाय. कायदो तो म्हजो जेन्ना हांवें बातिजम घेतलो पळय तेन्ना हांवें देवाक भास दिल्ली. म्हज्या नांवान म्हज्या मायन पायन भास दिली देखून माय पायक भोव व्हडलो कायदो आसा. तुमी भुरग्यांच्या नांवान त्या दिसाक उलयलोली भुरग्यांक तुमी सांगूंक जाय. आयज इगोजें कसलें काम आहा म्हणल्यार आपयलें जाल्यार भोव थोडीं दिश्टी पडटा आसता. क्रिसमस चलता आमचो. कितले जाण बाबडे इगोजे लागीं येवन गोठो बिठो केला गाय. ओ कितले जाण इगोर्जेनी जितलो वावर आसा इतल्यो कार्यावळी चलताल्यो कितले जाण भाग घेतला गाय. कितले जाणांनी सगळ्या फंक्शनाक पावतात आसता आमी. सगळ्या पावता फंक्शनाक. ताजो शीण भागोवपाक वयता आमी. ताजो शीण भागोवपाक वयता आमी. ताजो शीण भागोवपाक वयता आमी. पूण देवाचो वावर कोण कोत्तलो गाय. हो शीण देवाचो देव शीण कोत्ता आमचेर. पुता म्हज्या धुवे म्हजे इतलो वावर आसा म्हजो खंय आसा तूं. म्हाका तुजी गरज आसा, म्हाका तुजी गरज आसा आसता न्हू. म्हणटकूच होय कायदो म्हजो पयस सोबेच्या वावरांत मिसळ जावंक जाय. आमी सगल्यांनी मोगाच्या बाबडीन सगल्यांनी. रिटायर जाल्या उपरांत तारवटीक वचो आसता न्हू. हो भाव सांगतालो फादर हांवें 60 वर्सां काम केलीं बोटीच्या तारवाचेर. घर बांदलें भुरग्यांक बायलेक पोसलें हांवें, बायल भुरग्यांक पोसलें हांवें. देवाचो वावर करूंक म्हाका टायम मेळोंक ना कित्याक हांव बोटीर काम करतालो न्हू. आतां तरी देवाचो वावर करतलो हांव. 2 टर्म ताणें PPCन वावर केलो. 2 टर्म्स रिटायर जाल्या उपरांत देवाचो वावर करूंक जाय म्हाका. अमृबाची बाबण न्हू देवाच्या वावर मिसळ जाय आतां सगल्या. पाद्रीच्या एकल्याच्यान वावर जायना तो.
पाद्रीच्या एकल्याचें वावर जायना तो फिरगोज आमी वाडटली जाल्यार आमचे एक एकल्याची गरज बिलॉंगिंगनेस सदांच म्हणटा हांव माय बिलॉंगिंगनेस टू माय चर्च आय बिलॉंग टू माय चर्च इगोज म्हजी ती म्हजें हात बोड गरजेचें थंयसर इसतना म्हजो कायदो म्हज्या दुबड्या सगळ्या म्हणटा तुमकां न्हू 1/10 धर्म दान करात देवाक दिल्ल्यार कोण भिकारी जायना जेन्ना इट इज इन गिवींग दॅट आय रिसीव जितलें हांव दिता आसतना तुज्यान दोबराद आनी 100 देव म्हाका पोतून दिता देवाक दिल्लो कोणूच भिकारी जावंक ना आयज पासून धर्म दान करात कितलो वावर आसा पयसो बेचो तो वावर करूंक दिसता न्हू धर्म दान करात दुसरी वस्त दुबड्या सोवें दुबड्या आसता म्हज्या मेजाचे वयलें कितलें जेवण आसता कितलें जेवणाचो इतवास जाता म्हज्या मेजाचेर पूण म्हज्याच गांवांत जायत म्हणटा आमी ऑफानीचे गोयता आमी वसात ना म्हणून हांव आनी खंयसर वयतात पूण आमच्याच गांवांत कितलीं दुबडें आसता तांकां कोण पळयतलो काय देवान म्हाका फिरगोजीन घातलेलो आसा आनी म्हजी भाव भयणां म्हजी फिरगोजींतली तांचो सांबाळ करात तांचो दुबड्यांचो म्हाका दिसता न्हू जेन्ना हांव दुबड्यांक दिता तेन्ना देव 100 म्हाका फारीक करता इतलेंच न्हय सुर्गीच्या राज्यांत म्हजीं नांवां बरोवन दवरलेलीं आसात 100 संवसारान दिलें जाल्यारूय सुर्गीच्या राज्यांत नांवां बरोवन दवरलेलीं आसात म्हाका दिसता न्हू आयज हो विशय आमी नियाळ केला करा ती वस्तू हांव पयले सुवातेर म्हजो कायदो म्हूण न्हू पण देवाच्या मोगाक लागून आयताराचे मीस एकल्यान पासून चुकोवंक फावना एक्सक्यूज दिनाकात कामाक वचोंक जाय नायट केल्ली हें केल्लें तें केल्लें देवाकूच लागून तुजी भलायकी बरी आसा देखून तूं 2 पयशे जोडटा आयज पूण देवाको सोडलो जाल्यार ती भलायकी कोण सांबाळटलो तुजी मागीर मिसाक येयात अब्रुबाचे बाबणो पयसो बेश्टे वावरांत मिसोड जायात दुबड्यांचो हुस्को करात कुमसार जायत बरें ते देवान दिल्ले कायदे त्या पयसो बेश्टे पाडुया आमी आयचे मिसान वांटो घेता आसतना इस निच्यो करया येयली शर्मा आयकलो घरा गेली जावंक फावना समथींग टू टच माय हार्ट माय सोल म्हज्या आत्म्याक म्हज्या काळजाक लागोंक जाय थोड्यो वस्तू करुया आमी